येयले म्हणून आनी म्हाका हनुमान बाबान इन्वायट केल्लो आनी सदां सांगतालो यो आनी पळय म्हणून. आज म्हाका चान्स मेळ्ळो येवपाक आनी म्हाका फूल टूर म्हणटा टूर म्हाका टूर म्हाका एक ट्युरिस्ट म्हूण टूर करूं येयला. हांव शिकपा येयला तेंचे कितें आसा प्रॉब्लम कितें आसा आनी आमी कितको फुडें आमचे इशू मांडून सरकारा फुडें करपाक जाय. आतां एक 400 मायल्स 436 437 कितले गाय आसात तें कडेन आनी ते नंबर भरपूर तूं चिंत 436 जाल्यार एक वाडो जावपाचो हिंग पंचायतीन. सो आनी गाय म्हणल्यार इट इज वेरी डियर टू अस. काव gives milk, cow even came from urine, cow dung also products kotat, and even all when the cow dies, even the skin is used of the cow for many things. So cow is highly sacred and highly respected, and I think the amchi goshala हिंगा भरपूर हे कोतात ते very scientifically, very methodically. Dr. Dudia आसा आनी तोय भरपूर हे आदार दिता हिंगा. तो गोवा डेरीन आशिल्लो आनी दॅट इज वाय वी रिक्वायर एक्सपर्ट्स ऑल्सो. आतां गोशाळा करतात तेन्ना फकत हाडपाचें न्ही आनी दवरपाचें न्ही तेंकां प्रॉब्लम आसता. तिका जागो जाय कित्याक आमचे आहात ते गाय आहात तें न्होवपा पडटा मागीर मातशें एक्सरसायज पासून जाय तेंकां. एक जाग्यार धरल्यार तें थिंगा फिक्स जातलें. सो आय एग्री विथ दॅम लँड आनी जमीन जाय म्हणून आनी हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करतलो कित्याक हे सायडीन भरपूर आगारा लँड आसात आनी थिंगाचे सरकारान अलॉट करूं जाता कित्याक मोर लँड इज गव्हर्मेंट लँड डिसायड. सो दॅट इज वन पार्ट. अदर थिंग इज म्हाका सांगला अबावट द फॉर्डर हांव पळयलें जाल्यार सगळें भायरसून हाडलें म्हणल्यार आमगे फॉर्डर सेल्फ सस्टेनींग म्हूण कांय ना आनी आमच्या लोकांक कितें इन्सेंटीव दिल्यार आनी फॉर्डर्स पॉलिसी बरी करून हाडली जाल्यार आमकां बेनिफीट जातलो. शेतकारेक जमीनदारीक आनी कोणी ओनर आहा ते जमिनाचे आनी गौशाळा. आतां आमी उलयतात एक गौशाळा कितले गौशाळा आहात सगळ्यांक बेनिफीट जातलो. सो एटलिस्ट ते लँड फेलो उरना अनकल्टिवेटेड उरना. सो एटलिस्ट द लँड कॅन बी डेवलप्ड एंड लोकांक बेनिफीट दिवपाक जाता. सो आय ऑल्सो नो दॅट द एक्सपेन्सीस ते म्हणटाले एटलिस्ट 14,000 रुपीज पर डे म्हूण जाता. आतां हें लुकसाण कित्याक ते उमेद आहा देखून करतात मागीर फुडें प्रॉब्लम जातले तेंकां. सो आय थिंक सरकार केन्ना कितें सबसिडी कितें दीत जाल्यार रिएम्बर्समेंट दीत जाल्यार will have kindness to everyone. So please take care, please protect our cows, please protect our animals and you will also be happy. आमचे जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र वाळपय हांगा आज सप्तगोमाता मंदिराची ही 4थी वर्धापन दीन आनी ह्या दिना निमतान आयज आमचे आदरणीय ॲडव्होकेट कार्लोस सर पाविल्ले आसा. आमी सगळे ट्रस्टाच्या वतीन तांचे हार्दिक स्वागत करता. ते इतले एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे एक मेंबर आसा आनी तांकां इतलो इंट्रस्ट आसा आनी लॉट ऑफ स्टडीज आसा. आज आमी तांकां असले कितें कितें आमची एक्टिविटीज चलतात तेजेर म्हायती दिल्ली आसा. दोतोर आमचे दुरी आसा तांच्यांनी सगळें सांगलां. ट्रिटमेंट सेल आतां आमी थंय तांकां व्हरतले जे दाखोवपाक इंजर्ड सेल आनी गोशाला आसा मेन जी आसा गोंयांत. आमी सराकूय सांगला ग्रिवेन्स ऑफ द स्टेट इज नो फॉर्डर पॉलिसी एज ऑन टुडे बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. गोंयच्या जे फार्मर्साक आसत जावं रस्त्यावयल्या गोरवांक हिंकां फॉर्डर जाय. आयज आमकां कर्नाटकाचेर डिपेंड रावचें पडटा आनी ती जावपा खातीर आमची रिक्वेस्ट टू सराक आसतली की हे इश्यू तुमी सरकारा फुडें घेवचे आनी आमकां खात्री आसा सर ताचेर बरी डिबेट करतले सर सुद्दां. आनी मेन लंपी जी स्किन्स आतां डिजीज जाला ताजेर गव्हर्मेंटान सिरियसली जी स्ट्रे कॅटल आहा ताजेर तेंच्यान ट्रिटमेंट जायना. वॅक्सिनेशन जावंक जाय. वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह हो जालो जाल्यार आज प्रॉब्लेम कितें जाता आमकां कॉल सुद्दां आयिल्ले पयर सुद्दां डॉक्टराक येयले फोंडाच्यान की तुमी रेस्क्यू करा. आज आमचे कडेन आयसोलेशन तांकां दवरतले जाल्यार आमचे कडेन तशी शेड्स ना. सो तशें जर थंय ऑन द स्पॉट जर ट्रिटमेंट तांकां जालें जाल्यार थंय तांकां मागीर आमच्यान दवरूं येता जो खंयचे गोशाले. आज दुसरे बाकी कडेन जागाची कंजस्शन आसा आमचे बी तशेंच आसा प्लेस कमी आसा. तिसरो एक विशय आसलो की आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटा मुखार दवरलेले की जी गव्हर्मेंट लँड आसा ऑर आयडल लँड आसा इन 70 तालुका त्यो तुमी अलॉट करचे फॉर आमकां म्हणजे आमी आमचे एक्सपान्शन वतले. आमचे कडेन
जायते पंचायती म्युन्सिपालिटी अप्रोच केल्लो आसा की ते एमओयू सायन करूंक सोदता फॉर रोड स्ट्रीट कॅन्डल इंजर्ड व्हरपाक. पूण आयज आमचे कडेन जमीन ना. गव्हर्मेंटान ग्रँट चालू केला, इट इज बरी गजाल. आमी सरकाराकूय धन्यवाद म्हणटा की ते मागीर आतांच्या मुख्यमंत्र्यान ते वाडोवन दिले आनी आमकां ते गेल्या वर्साच्यान ग्रँट स्टार्ट जाले. ते टायमार येयना हो एक दुसरो भाग. पूण टायमार जर आयले जाल्यार आमकां सगळें करपाक बरें जाता. नाल्यार आमकां लोन्स घेवचे पडटा भविश्याला म्हणून. टोटल किती आहे? टोटल कॅटल्स टोटल आता आमचे कडेन 436 गोरवां आसा.